म्हापशे पालिकेचे अदमासपत्रक मंजूर करून घेवपाक लेखा आणि प्रशासकीय विभाग अपयशी थारिल्ल्यान पालिकेचेर अर्थीक समस्या निर्माण जाल्या। ताका लागून पालिकेचो दिसपट्टो कारभार बंद पडपाचो भंय निर्माण जाला। गोंयांतल्या हेर पालिकांचो अदमास पत्रक कायद्या वेळार मंजूर जाता, मात म्हापशे पालिकेचोच कारभार कित्याक फाटीं उरता असो गंभीर प्रश्न उपस्थित जाला। बजेटाचो विषय म्हणजे एकाडेमिकली तुम्ही जर पळयशात की बजेट हे कंप्लिशनाचे आनी अप्रूव जावंक जाय इन द मंथ ऑफ बिफोर द जानेवारी 31 ऑफ जानेवारी ते डिसेंबरान तयार जावन येवंक जाय। जानेवारीच्या म्हणटा तशें एंड ऑफ जानेवारीच्या पयलीं ते अप्रूव जावंक जाय इन द मिटींग। आनी जेन्ना ते जावंक ना म्हणटकूच हांवें जेन्ना चार्ज घेतला इन द मंथ ऑफ फेब्रुवारी घेतला हे ते 23 तारखेर। जेन्ना 23 तारखेर जेन्ना हांवें कळ्ळें की द फर्स्ट इम्पॉर्टंट वर्क एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ चेअरपर्सन की बजेटाच्या बाबतींत विचार करपाचो। आनी जेन्ना आमी हांगासर सकलतून हांगासर सगळ्या वांगडा हांगासर तेचे डिस्कशन जालें तेन्ना आमी इमिडिएटली म्हाका दिसता विदीन अ वीक्स टायम बजेट प्रिपरेशनाच्या फाटल्यान लागून अकाउंट सेक्शनाच्या हितूनसून आमी ते तयार करून बजेट म्हाका दिसता पयलीं स्टँडींग कमिटीक जे हाडूंक जाय त्या पद्दतीन आमी म्हाका दिसता 15 तारखेर आमी ती बजेट आमी स्टँडींग कमिटीच्या मिटिंगेक हाडलें, अप्रुवल जालें आनी स्टँडींग कमिटीच्या हितूनसून फुडें ते कावन्सील मिटिंगाक घालपाचें एज पर द रूल की 3 दिसाचें इंटिमेशन दिवन स्पेशल कमिटी मिटींग आफोवन तितून अप्रूव करपा खातीर आमी ते इंटिमेशनाय धाडलेली आसली। पण ड्यू टू कोड ऑफ कंडक्ट लागल्या कारणान तितूनसून आमकां सॅटर्डे जेन्ना आमकां हे कळ्ळें आनी डिक्लेरेशन जालें तर ते जायना फुडें आमकां अगेन्स्ट द रूल म्हणटा तशें मिटींग घेवप पॉसिबल नासली आनी विदावट परमिशन ऑफ इलेक्शन कमिशन किंवा आमचे DMAचे परमिशना शिवाय। म्हणून शेवटी आमकां विचार विमर्श करून तेचे सगळे डिस्कशनान ती आमकां अशें ती मिटींग जी आसा स्पेशली रिलेटेड टू द बजेट ती आमकां कॅन्सल करची पडली, जेणे करून ती मिटींग वीथ परमिशन फुडें घेवन त्याच्या प्रमाणे बजेट आमचे अप्रूव करपाचे आमी निर्णय त्या हितूनसून आमी घेतले।